सम पीपल से दॅट म्हाका कोवीड जालो आतां हांव 90 डेजा नंतरूच परतो येवपाचो. सो दे आर रायट इन देयर वे. आनी इफ यू सी तर सेकंड वेवान आमकां जवळ जवळ लाखभर लोक असे आशिल्ले जे एफेक्ट जाले अँड मोस्ट ऑफ देम वेर इन द मंथ ऑफ मे एंड ऑफ एप्रील आनी तेंचे अजून 90 डेज कंप्लीट जावना. सो 90 डेज कंप्लीट जाले शिवाय तांकां हो डोस घेवपाक मेळना फर्स्ट डोस. आणि सेकंड डोस मातसो फाटीं उरपाचें कारण ज्यांकां फर्स्ट डोस मेळ्ळा तेंचे अजून 90 डेज जावना. आमी जवळ जवळ 10,37,126 लोकांक पयलो डोस दिलो. दॅट इज अमाउंटींग टू 87%. अँड दीस इज अ रियल गूड पर्संटेज. आणि सेकंड डोस जो आसा तो 2,70,507 लोकांनी सेकंड डोस घेतला. सेकंड डोस आमचो हळू वाडत आसा. आय एग्री दॅट वी हॅव टू टेक लिटल मोर एफर्ट्स to bring more and more second dose people for vaccination. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्रात वाडट्यो केशी पळयल्यार तिसरे ल्हार येवपा सारकी परिस्थिती. थर्ड वेवीन इंडियन सुरवात जाली काय असो प्रश्न पडपा सारकें सिच्युएशन आसा. सम स्टेट्स स्पेशली इन द सदर्न इंडिया लायक केरला, कर्नाटकान बी number of cases have started rising. So also in Maharashtra the cases again have started rising. आणि अशे संकेत दिसतात की चड करून आतां थर्ड वेव येवपाक लागतली. गुरुवार बायलांचो वॅक्सिनेशनाक जाय तसो प्रतिसाद येना. आज मेरेन फक्त 110 बायलांनी वाशीन घेतला. मोर इम्पॉर्टंटली वी आर ट्रायंग टू वॅक्सिनेट प्रेग्नंट वुमन. पूण प्रेग्नंट वुमनाक आमकां रिस्पॉन्स तितलो बरो मना सारको मेळना. वी स्टार्टेड इट ऑन 9th of July. म्हणजे आज जर धरले जाल्यार जवळ 21-22 दीस जाल्ले आसात. पूण वी हॅव सक्सेसफुली वॅक्सिनेटेड ओन्ली 105-110 प्रेग्नंट वुमन. हो नंबर बरोबर ना. सो सगळीं जीं गुरवार आमची बायलां आसतलीं गोंयची तांकां हांव मागतां की वॅक्सीन सेफ आसा. जाता तितले बेगीन येवन तेणी वॅक्सीन घेवं जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.